नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. व्हडा थाटामाटात आणि दबाजात गणपती बाप्पाचे झाले आगमन. गोंयकारांनी व्हडा श्रद्धेन आणि भावनेन केले गणपती बाप्पाचे पूजन. असोच ही भावना त्याचबरोबर उत्साह तिगोवन उरचो अशें मागुया आणि ह्याच उत्साहात हांव सुरू करता गोमंतकाच्या ह्या बुलेटिनाक. सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. थाटामाटात जाले गणपती बाप्पाचे आगमन. उत्तर पुजे उपरांत गणपती मखरांनी जाले विराजमान. घरान आशिल्ल्या गोंयकारांक सवाय दरात दितले फ्लॅट. ही येवजण बेगोबेग लायतले चालीक. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आश्वासन. लोटलेच्या बीग फुटात गणपतीच्यो सुमार 4,000 परस मायज मुर्त्यो. वेगवेगळ्या धातूंच्या मुर्त्यांचो आस्पाव. बीग फुटांतले गणपती बाप्पाच्या कलेक्शनाचेर खासा रिपोर्ट. सरकार राज्यांत नवी वाचनालयां सुरू करपाचे सरकाराचे दावे आसा, मात दुसरे वटेन राज्यांतल्या ग्रामीण वाचनालयांची अवतिकाय जाल्या. बाळ्ळीचे सरकारी वाचनालयाची दुरावस्था. स्पेशल रिपोर्ट. पाकिस्तानात सापडले नैसर्गिक वायूचे व्हड साठे, जे बदलूपाक शकता पाकिस्तानाची आर्थीक स्थिती. देशात फकत 4% पिवपाच्या उदकाचे स्त्रोत. उदक वापरचे जपून. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो जलसंचय जनभागीदारी कार्यावळीत देशवासियांक उलो. आणि आता खबरो विस्तारांत. गोंयकारांचे उमेदीची परब म्हटल्यार चवथ. शेनवारा सकाळी गोंयांत घराघरांनी गणपती बसले. माराण्याच्या गडगडाटात गणपती बाप्पाक लोकांनी येवकार दिलो. कोणाकडे 1.5 दीस, कोणाकडे 5 दीस, जाल्यार कोणाकडे 11 दिसांचो गणपती आसतलो. मात फुडले हे 5 दीस गोंयकार चवथीच्या मोडात आसतले. पळोवया गणपती पुजेची कांय खिणचित्रां. बदड़ी पत्रम बड़बयावी वक्रतुंडा गिरवा शमी त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव. पितृभ्यो नमः. इष्टदेवताभ्यो नमः. कुलदेवताभ्यो नमः. स्थानदेवता सर्वत्र जय भवतो देवाय ग्रामो तत्र देवता कुलदेवता वरदा भवतु. वरदा भवतु. संगम सपरिवारं
तान् समर्पयामि। गोंयांत जमिनी संदर्भात जायते प्रश्न आसात. अजूनय जायते गोंयकार भाटकारांच्या जमिनीत रावतात. तांचे कुटुंब वाडला पूण तांकां निवासी जमिनीचेर फक्त 300 चौखण मीटर जमिनीचो हक्क आसा. अशा परिस्थितीत विस्तारीत कुटुंबाक घर बांदपाक वा घरचो आकार वाडोवपाक भाटकारा कडल्यान परवानगी मेळना. देखून स्वताची घरां नाशिल्ल्या गोंयकारांक 10 ते 15 लाखां मदीं फ्लॅट दिवपाचे येवजणेचेर राज्य सरकार काम करता आनी ही येवजण बेगोबेग चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. जर पळयशीत जाल्यार आयज सगळे लोक चवथीच्या निमित्तान आपल्या पोन्न्या घरा कडेन गेल्या, म्हणजे आपल्या गांवांतल्या घरा कडेन गेल्या. हेजोच अर्थ गांवांतल्यान सगळे लोक मायग्रेट जावन सिटीत आयले. म्हणजे मेन गांवांतल्यान ते कदाचित पणजे आयले, म्हापसा आयले, मडगांव आयले, अशा मेन गांवांतल्यान जी लागीं सिटी आसा थंय येवन सेटल जाले. कित्याक जाले? एक म्हणजे मेन घरांत तांकां तितको जागो ना जालो, फॅमिली वाडपाक लागल्यो. मागीर एक एकदां गांवांत घर बांदपूय ते पॉसिबल जायना जालें जागे खातीर. म्हणजे जागा वेगवेगळ्या लोकांच्यो कोमुनिदाद हे ते क्लियर टायटल लँड मेळना जाल्यो. म्हणून तेंच्यांनी जागा आपल्याक खंय तरी मेळटा, मागीर हावजींग बोर्डान जागा सुरवात केल्यो किंवा कोणी प्लॉट डेव्हलपमेंट सुरवात केली, थंय घेवपाक लागले. आनी जेंकां पॉसिबल आसलें तेंच्यांनी घेतले. पण आज जेंकां गांवांत खरोखरूच आमी पळयता की सांगे, केपें किंवा सत्तरी, इवन तो आमच्या दिवचलेत किंवा पेडण्यान जेंकां पॉसिबलूच नासलें ते बाबडे गांवांत थंयच उरले. तेंच घर खंय तरी एक्सटेंड करीत रावले. तें घर खंय तरी पोन्नें घर अजुनूय बी कोमुदादीचें आसा जाल्यार भाटकाराच्या जागेत आसा. ते ताका तो बांदूंकूय दिना आनी घर एक्सपांड करूंकूय दिना, अशी परिस्थिती आसा. आनी मेळ्ळें जाल्यार ते 300 स्क्वेअर मेळटले. तीग जाण भाव आसा ते खंय बांदतले हो प्रश्न आसा. तोच विचार घेवन गोवोरमेंटात ही फावटी एफोर्डेबल हावजींग ही स्कीम आमी लॉन्च केली. मूळ गोंयकार जो आमचो गांवांत आसलो ताका खंय तरी बऱ्या पैकी एक जर डबल बेडरूम फ्लॅट आनी तोय बी चीप रेटीक जर मेळ्ळो जाल्यार ताकाय बरें दिसतलें की हय बाबा म्हाजो स्वताचो फ्लॅट किंवा स्वताचो घर आनी ते ताका मूळ घर आपलें जालें. हे ताका एक 20 पॉयंट प्रोग्राम काडलो. पण आमी पळयलें की 20 पॉयंट प्रोग्रामान त्या 100 स्क्वेअर मिटर जागेत आनी त्या रेस्ट्रिक्शन्स घेवन आतां तो रावूंक शकना. ती स्कीम ओल्ड जाली. ताका बरें एक प्रशस्त आनी बी लोक आतां आपलें जर बरें घर बांदतलो आसत जाल्यार 40-50 लाखान ते पॉसिबलूय जायना जागो घे आनी घर बांदप. म्हणून हांवें स्वता पळयलां, हांवें स्वता अनुभवलां. कितलेशेच गांवांनी गेल्या उपरांत हे प्रॉब्लेम दिसता, लोक उलयता आनी सामान्य मनशाचो प्रॉब्लेम आसा हो. आनी ताकाच लागून सरकारान येवजण काडल्या की आमी हावजींग बोर्डाच्या जागेत नाल्यार आमच्या रेव्हेन्यूच्या जागेत प्रत्येक तालुक्यात निदान म्हणजे अशा पद्दतीचे एक 50 ते 100 फ्लॅट बांदून जो मूळ गोंयकार आहा जेका घर ना
किंवा जो कॉमन घरान आसा पूण ताका दुसरें म्हणजे 2-2 तेज्या नांवार घर ना अशाच मनशाक एक मिनिमम टू मिनिमम 10 ते 15 लाखान बीन फ्लॅट दिवप अशा पद्दतीची सोय सरकार करता. स्कीम ड्राफ्टींग स्टेजीचेर आसा, ती कशी दिवप हाजेरूय सरकार ठरयतलो, जेणे करून आमी पण बेगिनात बेगीन म्हणजे जाता तितके बेगीन ही स्कीम सुरवात करता आनी एक 2 वर्साच्या भितर लोकांक घरां मेळची, फ्लॅट एक्चुअल मेळचे आनी लोक शिफ्ट जावचे त्या घरांनी, ही म्हजी संकल्पना आसा. म्हणून आमी म्हणटा की प्रधानमंत्री आवास योजना सुरवात जाली. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत 2.5 लाख रुपया मेळटा. आमी अटल आश्राच्या अंतर्गत दिता, पण जालां कितें त्याच घरात ते 1.5 लाख रुपयान खंय तरी छप्पर घाल हेज्या खातीर जाता, तें घर पूर्णता बांदूंक मेळना. बट एक बरें घर गोंयकाराक दिसता की आपलें घर, कारण आतां जाली 63 वर्सां जाली गोंय स्वतंत्र जावन आनी मूळ गोंयकार आमचो थंयच उरला. आतां तूं म्हणटा तशें व्हडले व्हडले फ्लॅट आनी हे ते लोकांक परवडपाचें ना. म्हणजे 50 लाखाचो फ्लॅट घेवपाक आमच्या सामान्य गोंयकाराक परवडना. म्हणून हो विचार करून हांवें थारायला की आमच्या मूळ गोंयकाराक निदान हेजी सुरवात करची की हो एक एखादो धाकलोसो फ्लॅट कमीत कमी रेटान मेळचो. हाज्या खातीर एफोर्डेबल हावजींग स्कीम ही सरकाराच्या वतीन आमी काडपाचें थारायलां. लोटले महेंद्र आल्वारिसाचा बिग लोटरे महेंद्र आल्वारिसाचो बिग फूट म्युझियमात गणपती बाप्पाच्यो वट्ट 4000 वयर मुर्त्यो आसात. विंगड विंगड धातूच्यो ह्यो मुर्त्यो आसात. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट. पुराय जगात गणपती बाप्पाचे भक्त आसात. संकटाच्या वेळार धांवपी आणि पावपी असो गणपती बाप्पा म्हणून सगळ्यांची श्रद्धा आणि भक्ती. कसल्याय बऱ्या कार्याची सुरुवात जाता ती गणपती खोरावनच. संवसारभर गणपती बाप्पांच्यो विंगड विंगड धातूंच्यो मुर्त्यो उपलब्ध आसात. लोटलेच्या बिग फुटाचे धनी महेंद्र आल्वारिस हांणी बाप्पांच्या मुर्त्यांचे आगळे वेगळे संकलन केला. पळयात या मुर्त्यांची एक खास झलक. 2006 वर्सा सावन तांणी ह्या मुर्त्यांचे संकलनाक सुरवात केली. तांकां खंयच्याय कार्यावळीक जेन्ना परीक्षक म्हणून आमंत्रीत करताले तेन्ना मोगाच्या भेटीच्या रुपान तांकां गणपती बाप्पांच्यो ल्हानसान मुर्त्यो दिताले. तेन्ना ह्या सगळ्या मुर्त्यांनी तांकां विंगड विंगड आकार आनी धातूचे वेगळेपण जाणवले आनी तांणी संकलनाक सुरवात केली. सांस्कृतीक फाटभूंय आशिल्ल्या तशेंच दर एका गांवचे आनी राज्यांतले खाशेलेपण आशिल्ल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो एकठावपाच्या कार्याक ते लागले. हेर लोकांकूय ह्या मुर्त्यां विशीं कळचें म्हणून तांणी प्रदर्शनाय घडोवन हाडलीं. तांच्या ह्या संकलनात आयज 4000 परस चड मुर्त्यांचो आस्पाव जाला. तशेंच तांच्या ह्या संकलनांतलें आकर्शण म्हळ्यार तांदुळाचेर कोरातिल्ली सगळ्यांत ल्हान आकाराची गणपतीची मुर्ती. तांदुळाचेर कोरातिल्ल्यान ही मूर्त दोळ्यांनी लेगीत सारकी दिश्टी पडना इतली ल्हान आनी नाजूक. तशेंच सगळ्यांत व्हडली म्हळ्यार सुमार 1 फुटा मेरेन आकार दिल्ली मूर्त तांणी आपल्या संकलनात दवरल्या. हांव केन्ना जज म्हणून वतालो, लायक फॉर गणेश कितें रंगोली ऑर दिवाळेक रंगोली कितें स्काय लॅम्प्स वा कितें ते नॉर्मली दिताले एक गणपतीची मुर्ती एज अ मोमेंटो. आनी अशें कित्याक खंय वचत जाल्यार त्यो मुर्ती पयलीं दिवपा लागले. म्हजे कडेन एक 50 सुमार जाल्यो त्यो. म्हणलें आनी कित्याक एड करचें न्ही. सो स्लोली एड करीत गेलो. मागीर ताका एक डिफरंट फोकस जालो की एक गांवांत ऑर एक स्टेटीन एक फोक आर्ट आसता. मीन्स आतां सावंतवाडी वचत जाल्यार ते लाकडाच्यो करतात, कुंकोळ्ळे थोडे लाकडेचे करतात, दुसरी जाग्यांनी मातयेच्यो करतात, नॉर्थाक वचत जाल्यार ते जयपुराक वचत जाल्यार ते मार्बलच्यो करतात. सो एक फोक आसा त्यो म्हणल्यार एकठांय करया. सो एक बारीकशें एक्झिबिशन केलें हांवें of folk of different places, Ganesh, how it is made. आतां ऑलमोस्ट अराउंड 4000 ऑड मुर्त्यो आसा. एक तांदळाचे हें सान 1 फुटाच्यो सुमार हायटीच्यो. महेंद्र आल्वारिस हांणी केल्ल्या संकलनात गोंयच्या मातये कडेन संबंदीत आशिल्ल्या चिऱ्यांचो एक गणपती आसा.
तांणी वट्ट 8 चिऱ्यांक अष्टविनायक गणपतींचो आकार दिवन तांचोय आपल्या संकलनात आस्पाव केला. तांच्या ह्या 4000 परस चड मुर्त्यांच्या संकलनात लाकूड, चंदन, झाडांची मुळां, माती, कडधान्य तशेंच मार्बल, काच ह्या धातूपासून तयार केल्ल्या मुर्त्यांचो आस्पाव केल्लो आसा. तांच्या कडेन आयज फक्त भारताच्योच न्हय तर चीन, इंडोनेशिया, बाली, सिंगापूर, नेपाळ सारख्या देशांतल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो आसात. अशाच पद्दतीन मुर्त्यांचें संकलन वाडोवन सगळ्यो मुर्त्यो जपून दवरपाचो हावेस आशिल्ल्याचें महेंद्र आल्वारीस हांणी सांगलें. केन्ना हांवें तें एग्जिबिशन केलें ऑफ क्राफ्ट. हांवें म्हणलें आमच्या हांगचो लॅटरायट स्टोन ताजे ते सगळे अष्टविनायक कित्याक करचे न्ही, आनी ते वॉज अ सिंपल फॉर्म ऑफ गणेश. सो ते सगळे कार्व केले हांवें आनी ते एग्जिबिशनाक डिस्प्ले केले. आतां हांगाय डिस्प्ले केल्ले आसा. हिंदू धर्माक जर सगळ्यांत पयलीं कोणाची पुजा करतात, कसलें बरें काम करतना, तेन्ना श्री गणेशाची. आज आमी आयिल्ले आसात बीग फूट लोटले हांगा, आनी हांगा एक महेंद्रबाब आल्वारीसान अशें कलेक्शन केल्लें आसा की श्री गणेशाची जवळ जवळ 4000 मुर्त्यो हांगा ताणें कलेक्शनाक दवरिल्ल्यो आसात. हें कलेक्शन तांचें स्टार्ट जालें 2006 जेन्ना ते खंयचे कंपिटिशनाक जज म्हण वताले, तेन्ना तांकां गणपतीच्यो मुर्ती दिताले जावं गणपतीचे फोटो दिताले, पिक्चर दिताले, ते ताणें हांगा कलेक्शन करपाक स्टार्ट केलें. आनी ताजे नंतर तांची आवड वाडली आनी ताणें हांगा वेगवेगळे देशांतल्या भागांतल्यान मुर्ती हाडपाक स्टार्ट केल्यो. तांचे कडेन सद्या केरला, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, आसाम, कर्नाटका, महाराष्ट्रा हांगा मेळपी, प्रत्येक भागांत मेळपी वेगवेगळे तरेच्यो गणपतीची मुर्ती आसात. तांचे कडेन देशांतल्योच न्ही जाल्यार विदेशांतल्या खंय गणपतीच्यो मुर्ती मेळटात त्योय आसात तांचे कडेन. आमकां मेळिल्ले त्या म्हायती प्रमाणे इंडोनेशिया, व्हिएटनाम, बाली, चायना, नेपाळ अशा वेगवेगळ्या देशांतल्यानय तांणी मुर्ती हाडिल्ल्यो. तांचे कडेन सगळ्यांत धाकली मुर्ती म्हणल्यार जी तांदळाचेर केल्ली आसा ती आसा, आनी ताजे नंतर वेगवेगळे तरेच्यो व्हडल्यो मुर्त्यो आसात. अशें हें एक गोंयचें म्हाका दिसता सगळ्यांत मोठें गणपतीचें कलेक्शन. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. राज्यांत नवीं वाचनालयां सुरू करपाचो सरकाराचो बडायो सरकार मारता, मात दुसरे वाटेन अस्तित्वात आशिल्ल्या वाचनालयांची दुरावस्था जाल्लेली आसा. बाळेच्या सरकारी वाचनालयाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. वाचनालयाच्या ह्या अवतिकायेचेर हो स्पेशल रिपोर्ट. विधानसभेच्या घरात इथं उतरलेले असतात की वाचन हे एकदम ग्रामीण भागात पावतात. आता ग्रामीण भागात जर पावले जाल्यार म्हाका दिसता वाचन घर आसत हे तितलेच महत्वाचें आसा. पूण लेक ऑफ थोडेशें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसल्या कारणान वाचनाची आवड ज्या भितर ग्रामीण भागांतल्यान ती निर्माण जावपाक जाय, तिची उंचाय वाडपाक जाय, ती खंय तरी मेळना. आणि म्हणूनच गोंय सरकारान ह्या वर्सा धरलेलं आसा की फक्त 48 नव्यो लायब्ररी गोंयच्या बिगर वाठारांत निर्माण करपाचे आनी त्या संदर्भांचे प्रोसिजर सुरू आसा. अंदू वर्साच्या राष्ट्रीय ग्रामीण ग्रंथपाल दिसा मंत्री गोविंद गावडेन हे भाशण ठोकिल्ले. मात राज्यांत अस्तित्वात आशिल्ल्या वाचनालयांची सामकीच बाबत परिस्थिती आसा. ही बाळीच्या सरकारी वाचनालयाची अवतिकाय पळयात. बाळीच्या ह्या वाचनालयाच्या अवतिकायेचेर थळाव्यांनी खंत उक्तायली. लाख मोलाची पुस्तकां ह्या वाचनालयाच्या बंद कुडीत अक्षरशः कुसतात. सरकार म्हणटा लायब्ररीनी आमी हजारांनी लाखांनी पयसो खर्च केलो, बजेटाक लायब्ररी लागून कितलो असो कोट्यांनी खर्च करता सरकार. पण ह्या लायब्ररीची अवस्था पळयल्यार दिसता सरकाराक ह्या लायब्ररीचे कांयच पडून गेलें ना. सरकारान लाखांनी पयशे दिवन ह्या लायब्ररी पुस्तक हाडली आनी म्हाका दिसता ह्या लायब्ररीच्या पुस्तकां वाचून केदी कळ्ळे व्हडले अधिकारी जाले लोक, शाळेत शिकलेले भुरगे अधिकारी जाले. तरी आसतना सरकारान हेजेर आजून पर्यंत कांय दखल घेतलो ना. ही लायब्ररी कितले लाखांनी पुस्तकां, कितले लाखांची पुस्तकां हांगा पडून आसात, ती तरी सारकी करची आनी भुरग्यांक वाचपा दिवची. आनी आतां लास्ट तेजी झेंडावंदन करताले कांय बरी भुरग्यां हाडून बी ते झेंडावंदन ना, काही ना ओनू. म्हणजे सरकार खंय कितें जाता तेजेर लक्ष दिवपाक जाय न्ही. आमी तरी हे मुखार जनते हेजे मुखार हाडून
मिडिया मुखार हाडून हें करून घेवपा जाय अशें दिसता, पूण नाइलाज तुमी तें फुडें व्हरपाची अशी विनंती करता तुजे कडेन आनीक बेगिन्या बेगीन जातलें अशी आशा धरता. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पाकिस्तानाच्या दर्यांत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूचे व्हड साठे सापडिल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या. मिडिया रिपोर्टानुसार हे साठे इतले व्हड आसात की पाकिस्तानाचें नशीब बदलपाक शकता. ह्या भौगोलीक सर्वेक्षणात तेलाचे व्हड साठे सापडला आणि ह्या बद्दल संबंधित खात्या कडल्यान सरकाराक म्हायती लेगीत दिल्ल्याचें म्हटिल्लें आसा. मात तेलाचे हे उत्खनन करपाक व्हड कालावधी लागपाक शकता. तज्ञांनी सांगलां की रोखडीच ह्या बाबतींत ते काम सुरू करतले. ह्या संदर्भात काम पुराय केले जाल्यार पाकिस्तानाची आर्थीक स्थिती सुदारपाक मजत जातली अशें ते म्हणटात. देशात फकत 4%च पिवपाच्या उदकाचे स्त्रोत आसात. ताका लागून देशवासियांक उदकाचो सांबाळून वापर करपाक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गुजरातांतले एका कार्यावळींत केलें. उदकाचो कमी वापर करात, उदकाचो पुनर्वापर करा आनी उदकाचें पुनर्भरण करात अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सूत्र आत्मसात करपाचें देशवासियांक आव्हान दिलें. सुरत हांगासर आयोजीत केल्ल्या जलसंचय जनभागीदारी ह्या कार्यावळीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उलयताले. सात ते 9 सप्टेंबर ह्या काळात उण्या प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या 3 दिसा पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी करूंक ना, पूण 10 तारखेक येल्लो अलर्ट जारी केलेलो आसा. गणेश चतुर्थीच्या निमतान दैनिक गोमंतक आणि रुद्रेश्वर पणजी हांच्या जोडपालवान इको फ्रेंडली घरगुती सजावटीची सर्त आयोजीत केला. ही सर्त 7 ते 20 सप्टेंबर मेरेन सुरू आसतली. पयले इनाम 5,000, दुसरे इनाम 3,000 आणि तिसरे इनाम 2,000 आणि उत्तेजनार्थ इनाम 1,000 सयत चषक आणि प्रमाणपत्रां दितले. सगळ्यांनी फोटो जे आसा ते गोमंतकाच्या 8275198599 ह्या व्हॉट्सॲप क्रमांकाचेर धाडचे. ह्या सर्तीचे कितें नेम आसात ते पळयात. चवथीची सजावट इको फ्रेंडली. सजावटींतल्यान सामाजीक संदेश आसूंक जाय. थर्माकोल आनी प्लास्टिकचो उपेग करचो न्हय. सजावटीचो फोटो आडवो आसूंक जाय. एकूच फोटो धाडचो आनी फोटवाक एटॅच नांव, पत्तो, मोबायल नंबर आनी हेर म्हायती. कोणूच सजावटीचो व्हिडिओ धाडचो न्हय. सजावटीचो फोटो गोमंतकाच्या 8275198599 ह्या व्हॉट्सॲप क्रमांकाचेर धाडचो. सजावटीचो फोटो 7 ते 20 सप्टेंबर मेरेन धाडचो. सर्तीचे सगळे अधिकार संयोजक समिती कडेन राखीव आसतले. चवथी निमतान सध्या बाजारात फुलांक बरे दीस आयल्यात. दिवजाच्या बाजारात तर फुलांक प्रचंड मागणी आयल्या. मागणी वाडिल्ल्यान फुलांक भाव आयला. फुलांचे हाल लेगीत म्हारग जाल्यात. 5 दिसांची चवथ जाय मेरेन तरी फुलांक मागणी आसतली. ताका लागून फुलां आनीकूय म्हारग जावपाची शक्यता आसा. शुक्रार आणि शेनवार अशे 2 दीस मेळून दिवजाच्या बाजारात 3 टना परस चड फुलांची विक्री जाल्ल्याचो अदमास आसा. ती भायरसून फुलां बिलां येता कर्नाटकाची म्हणा आनी खंयची जरी म्हारग तेंच्यांनी विकली जाल्यार आमची गणेश चतुर्थी आमचो एक मोठो सण आसा हिंदू धर्माचो. त्या प्रमाणे आमकां ते घेवचेच पडटा. कितली म्हाग सुद्दां आसली त्या भाशेन भाजी पालो म्हणनाका आनी काय म्हणटा जरी तितले जरी म्हाग जरी असले जाल्यार आमकां हें घेवचेच पडटा. त्या बद्दल दुबाव ना. म्हाका दिसता आतां कर्ण भायरसून जी फुलां येतात ती सामकी 400 रुपया बी किलो आसात. पण तरी आसतना भक्तांक कितें अशें नाराजी बी नाराजी तशी जरी असली जाल्यार ती आमी नाराजी सुद्दां आमी त्या गणपतीच्या नांवान आमी नाराजी सुद्दां फाटीं दवरता आनी ती आमकां घेवचीच पडटा. त्या शिवाय पर्याय ना. आमच्या हिंदू धर्माचें मोठें दैवत आसा श्री गणेश. चवथी निमतान सद्या सगळी कडेन उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले आसा. चवथ म्हणटकीच मंगलमुर्ती गणपती बाप्पाक फुलां ही लागतात. फाटल्या 2 दिसांच्यान दिवचलच्या बाजारात तर फुलांक प्रचंड प्रमाणात तेजी आयिल्ल्याचें चित्र दिसून येता.
फुलांक प्रचंड प्रमाणात मागणी आशिल्ल्यान ही फुलां म्हारग जाल्ल्याचें दिसून येता. राज्या भायल्यान येवपी फुलां तर सामकी म्हारग जाल्ली आसा. तातूंत धवी शेवतीं, लांब देठाची शेवतीं, डिस्को शेवतीं, गुलाब आनी हेर वेगवेगळ्या प्रकाराची फुलां सध्या 350 रुपया वयल्यान 400 रुपया किलो अशी जाल्ली आसा. ह्या फुलां मदीं अस्टर फुलां मात सध्या भाव खावपाक लागल्या. ही फुलां सध्या 600 रुपया किलो ह्या दरान विकतात. फुलां प्रमाणेच फुलांच्या हारांकूय सध्या तेजी आयिल्ल्याचें चित्र दिसून येता. वेगवेगळ्या प्रकाराचे फुलांचे हार गणेश भक्तांक आकर्शीत करतात. फुलां जरी म्हारग जाल्ली आसली तरी ती विकत घेवचे बगार गणेश भक्तां मुखार आनीक पर्याय ना. ताका लागून दराचे बाबतींत कसलीच घासाघीस करिनासतना गणेश भक्त बाजारात व्हडा उमेदीन फुलां खरेदी करतना दिसून येता. फुडल्या कांय दिसां भितर फुलां आनिकूय म्हारग जातली अशे संकेत कांय विक्रेत्यांनी दिल्ले आसा. आतां पळोवचें पडटलें फुलां आनीक म्हारग जाता काय सध्या आसात तेच दर नियंत्रणात उरतात ते. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. तर ह्या आशिल्ले गोमंतकाच्या बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. गणपती बाप्पा मोरया. आयज गणपती चतुर्थी गोंयकारांची आनी गोंयच्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक ह्या निमित्त गणपतीच्यो हांव हार्दिक शुभेच्छा दितां. आमच्या नावेली मतदारसंघांतल्या सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांक ह्या गणपतीची हांव शुभेच्छा दितां. ही चतुर्थी सगळ्यांक बरें आयुश्य मेळचें, ज्यो कितें मनोकामना आसा त्यो पूर्ण जावच्यो आनी गणपतीन ह्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक सुखी दवरचें अशें मागता. आनी परत एकदां सगळ्यांक गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी एंथनी बार्बोजा, वायस प्रेसिडेंट BJP ST मोर्चा, वायस प्रेसिडेंट ऑफ यूथ क्लब ऑफ मानोरा गोवा. समस्त गोंयकारांक आनी सगळे आमचे आल्दोना मतदारसंघाच्या लोकांक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. मागता लॉर्ड गणेशा कडेन की ताणें आपलो आशिर्वाद सगळ्यांचेर दवरचो आनी सूख समाधान आनी बरें आरोग्य सगळ्या लोकांचेर दिवचें. हॅपी गणेश टू वन एंड ऑल. देव बरें करूं.